मांद्रेच्या अलकण्या वाठारांतले लोक फाटली सुमार 80 वर्सां मायज जाली वनवास काडटात। ह्या गांवांत धड उदक ना, डांबराचे रस्तेय ना। हे कमी पडटा काय कितें म्हण गोवा रेड्यांची धुमशाणा। विकासाची भाशणां दिवपी फुडारी वेंचणुके उपरांत जे गायब जाल्यात ते अजूनय गायबच। अच्छे दिन म्हणटात ते हेच तर न्हू। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। हे हांव जो ज्या जाग्यार आसा ते मांद्रे अलकाण्यान म्हणटा थंय सरकार शेतकऱ्यांक सांगता शेती करा आनी शेती करपाक गेलो जाल्यार कितें कितें प्रॉब्लेम जाता ते आयज हांवें पळयल्ले आसा। आतां पळोवपाक गेल्यार हो जो भाग आसा मांद्र्याचो सारको साळगांवकर वाडो म्हणटा त्याच्या फुडें हो सारको रानान एक भाग आसा जितूर फक्त 5 घरांचो वाडो आसा आनी 5 घराच्या ह्या वाड्यान जवळ जवळ कितलो लोक आसा 25-30 लोक वस्ती आसा आनी ही लोकवस्ती अशा परिस्थितीन आसा की ही रानान आसा। तशें रिजर्वेशन बी अशें कांय ना, रिजर्व बी अशी कांय हें ना, रान बी कांय ना। पण हे लोक हांगासर कितलींशीं वर्सां फाटली 70-80 वर्सां आसा। रस्त्याचो जो प्रश्न आसा तो व्हडलो बिकट प्रश्न आहा तेंचो। रस्तो तांकां प्रॉपर ना, आसा तो तांबडो रस्तो आसा। आतां कितलींशीं वर्सां जालीं सरकार आमचो आसा, आतां सगळ्याक डेवलपमेंट करता, सगळ्या एका हर घर नल जल सगळें दिता, परत उदक दिवपाचें हें करता, रस्ते सगळ्यांक आसपाक जाय म्हणटा। पण हेंकां येतलो जाल्यार वयर येतलो जाल्यार रस्तेच ना आनी हे गवे रेडे बी आसा तेका लागून हेंची विचारपूस कोणूच करिना। फक्त हांगासर राजकारण जाता ते इलेक्शनाच्या टायमार की तेंची जी 27-28 मतां आसा तेचेरच इलेक्शनाकूच हेंचो म्हाका दिसता गेम जाता आनी तेच्या उपरांत आनी तेच्या पयलीं बी असो सहसा कोण हेचे कडेन येना। फक्त इलेक्शनाच्या टायमारच हांगा कोणूय दिसता, खंयचें इलेक्शन आसूं तें मागीर त्या इलेक्शनाच्या टायमारच कोण तरी हांगासर येवन तांकां हें करतलो तें करतलो, फक्त पोकळ आश्वासनां दिवन वयता। प्रत्यक्षान अशें तेंचे कडेन कांयच ना आनी सारकी ती वाट पळयता। आतां आमदार येवन गेले पण अजून काय हें जायना। आतां तेंचे हे आतांचो आमदार आहा तेंचे कडेन एक मागणी मागल्या की आमकां रस्तो आनी उदक तरी दिवचे, कारण आमी शेती हांगासर पिकोवन आमी खाता, पण तुमचे आमकां कांय नाका पूण आमकां तितले तरी दिया। रस्तो तुमचो बरो आहा? कितकी वर्सां रस्तो आसा? कितकीशी अंदाज दारांनी जाले आनी आमकां ना सगळ्याकच नसलो सकयल सुद्दां नसलो। आता ही जाल्ल्या की सकयल आमचोच रवलो, बाकीचे सगळे कितकीशी वर्सां तुमी त्रास काडले? आता म्हाका दिली आतां 50 वर्सां। 50 वर्सां जाली तुका? हां, 50 वर्सां तूं आनी तेच्या पयलीं तुमी हां इतको त्रास काडलो। कित्या खातीर हो रस्तो जायना असो तुका दिसता? एक म्हणजे भाटकाराची प्रॉपर्टी म्हणान सिंगल 2-4 घरां तिसऱ्या वर्स चालू म्हाजे 3 वर्सां लायले खाल्ले। कोणी खाल्ले? गोंय रेडे ते व्हडले गोंय रेडे येतात तेंच्यांनी हय। आनी गोंय हाडून केल्लो कसोच थेयना, राती येता असले पांय नेमाचे नेम कुणयान तेगे दिसतले फटयलो जाल्यार कुणये कसो वाव जाल्यार कुणये ते तेगे पांयान केमे उडयले, मुसाच लायले ते उडयले आनी हे खूब उडयला। काय भात छापत गच्च्यात पयले असा भात लागत तांकां मुळान परत येवन काजीचे अशे खांदे मोडून घातले गाडपाक अशे मोडून पेचून उडयले सालदी काडून। त्रास जाता तो कितके हांणी सांगला करून दिते म्हणून सुद्दां आमदारांनी कितकेदां सांगला करुया आनी ह्या दिला सांगला म्हणजे करून दिता। हाली गच्चाली सुद्दां सांगला। जवळ कितकी वर्सां हो त्रास काडटे तूं? गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।